नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फुडल्या 5 म्हयन्यांत म्हारगायेचो पेटू येता उजो। डिझेल पावतलें 60 रुपयांचेर। गॅस सिलिंडर तेंकतलो 1000क। मोबायलाचे कॉलय जातले म्हारग। भांगर तेंकता 30,000क। पळयात रिपोर्ट। दर मनशाच्या येणावळीच्या बाबतींत गोंयांत सगळ्या राज्यांक घाले फाटी। दिल्ली दुसरे सुवातेर गोंयकारांची सरासरी वर्सुकी येणावळ 1,92,000। दिल्लीची 1,75,000। पळयात रिपोर्ट। नामनेचे गोंयकार अणुशास्त्रज्ञ दोतोर अनिल काकोडकार भारताचे फुडले राष्ट्रपती जावचे म्हूण मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या यत्न। तेक्या खातीर राजकीय पक्षांकडेन संपर्क। फेसबुकार चलता खासा मोहीम। शिक्षणाच्या माध्यमाचेर सरकाराचे भूमिकेचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, फोर्स आनी डायोसिजन सोसायटी सादूर। साश्टीतल्या आमदारांचो दबाव वाडटा। सरकाराच्या निर्णयाचेर सगळ्यांचे लक्ष। विशय सोमारा हायकोर्टा समकार। आनी बांदोडकार फुटबॉल स्टेडियम पयलीं आशिल्लो थंयच परत बांदपाक कांयच ना अडचण। कंपालार जाल्लो खेळा महोत्सव यशस्वी। व्हडा प्रमाणांत खेळा मोग्यांनी दिलो स्टेडियम बांदपाच्या हेताक नेट। आता खबरो विस्तारान। फुडल्या 5 म्हयन्यांत म्हारगाय बरीच वाडूं येता। डिझेलाच्या प्रेसावेलें नियंत्रण सरकार सोडटलो म्हणपाचे संकेत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान दिल्यात। संसदीय समितीन रांदपाच्या गॅसावेली सबसिडी रद्द करपाची शिफारस सरकाराक केल्या। ट्राय नियामक प्राधिकरणान 2G स्पेक्ट्रमाचे दर 13 पटीन वाडोवपाची शिफारस केल्ल्यान मोबायलाचे कॉल्स म्हारग जातले जाल्यार भांगर 30,000क तेंकपाची शक्यताय आसा। सगळे एकठांय केल्यार सामान्य मनशा खातीर म्हारगायेचो बरोच उजो पेटपाक शकता। पळयात हो रिपोर्ट। डिझेलावेले नियंत्रण काडपाक युपीएच्या चडशा घटक पक्षांचो खर विरोध आसा। मात पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरात सुदारणा करप गरजेचें आसा अशें मत प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंगान शेनवारा उक्तायलां। तशें जालें जाल्यार डिझेलाचे दर 15 रुपयांनी वाडूं येता। सध्या डिझेलाचेर 15 रुपया जाल्यार केरोसिनाचेर 32 रुपया सबसिडी आसा। गॅस सिलिंडराचेर जाल्यार वट्ट 515 रुपया सबसिडी आसा। डिझेल, केरोसिन आनी गॅस सिलिंडर उण्या दरात विकिल्ल्यान भौशीक वाठारांतल्या तेल कंपन्यांक 1,40,000 कोटींचे लुकसाण सोंसचें पडटा। सध्या मेळटा ती सबसिडी। डिझेल सबसिडी 15 रुपया लिटर। सबसिडी रद्द केल्यार दर 60 रुपया लिटर। केरोसिन सबसिडी 32 रुपया लिटर। सबसिडी रद्द केल्यार दर 45 रुपया लिटर। गॅस LPG 515 रुपया। सबसिडी रद्द केल्यार दर 930 रुपया। 2Gचो दर 13 पटींनी वाडोवचो अशी सुचोवणी टेलिकॉम नियंत्रक TRAIन केल्या। ही वाड केल्यार टेलिफोन कॉलांचो दर मिनटा फाटल्यान 1.5 ते 2 पयशे वाडटलो। सध्या मिनटाक 40 ते 80 पयशे पडटात। टेलिकॉम वाठारांत सध्या 14 कंपन्यो आसात। BSNL 1 मेच्यान एका मिनटाक 70 पयशे लायतलो। टेलिफोन दर मिनटाक 40 ते 80 पयशे, 1.5 ते 2 पयशे मिनिट। भांगराचो दर दिसान दीस वाडत आसा। फुडल्या 6 म्हयन्यांत 10 ग्रॅमाक 30,000 रुपयाचेर दर पावूं येता। दिवाळी मेरेन 10 ग्रॅमाक 30,000 रुपये इतलो दर वाडपाची शक्यताय आसा। भांगार सध्या 29,000 रुपया 10 ग्रॅमाक। दिवाळी मेरेन 30,000 रुपया 10 ग्रॅम। फुडल्या 5 वर्सां गोंयांत गॅसीचे दर वाडचे नात अशें उतर गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान अंदाजपत्रकांत दिलां। केंद्र सरकारान गॅसा वयली सबसिडी रद्द केली जाल्यार गोंय सरकाराक एका सिलिंडरा फाटल्यान 525 रुपया लुकसाण सोंसचें पडटलें। पेट्रोला वेलो वॅट रद्द केल्ल्यान गोंय सरकाराची 125 कोटीची येणावळ बुडल्या। केंद्र सरकारान पेट्रोलियम पदार्थां वयली सबसिडी काडली जाल्यार गोंय सरकार तग धरूंक शकतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। दर मनशाच्या वर्सुकी येणावळीच्या बाबतींत गोंयान सगळ्या राज्यांक परत एक फावट फाटी घाल्यात। दिल्ली दुसऱ्या सुवातेर आसा। केंद्र सरकारान जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण गोंयकाराची सरासरी वर्सुकी येणावळ 1,92,000 जाल्यार दिल्लीकारांची 1,75,000 रुपया। देशाची सरासरी पळयल्यार दर भारतीयाची सरासरी वर्सुकी येणावळ 61,000 रुपया। पळयात हो रिपोर्ट।
शुक्रारा केंद्र सरकारान प्रत्येक राज्याच्या पर कॅपिटा वर्सुकी येणावळीचे आकडे जाहीर केले. ते प्रमाण गोंयकार सगळ्यात वयर आसात. गोंयकाराची सरासरी वर्सुकी येणावळ 1,92,652 रुपया. राजधानी दिल्ली दुसरे सुवातेर आसा. दिल्लीकाराची सरासरी वर्सुकी येणावळ 1,75,812 रुपया. मात कोटीच्या वयर लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्यांमदी दिल्लीकार सगळ्यात पयशेकार. गोंयची लोकसंख्या फकत 14,60,000. हरियाणा तिसरे सुवातेर आसा. थंय प्रत्येक मनशाची सरासरी वर्सुकी येणावळ 1,09,227 रुपया. ह्या अहवालाप्रमाण दिल्लीची वर्सुकी अर्थव्यवस्थेची वाढ सरासरी 11.43% इतल्या दरान जाता. 2011-2012 वर्साची ही आकडेवारी. जाल्यार देशाची अर्थव्यवस्था फाटल्या आर्थीक वर्सा 8.4% वाडल्या. जाल्यार गोंयच्या अर्थव्यवस्थेचो विकास 10.6% वयल्यान 8.2% मेरेन पडलो. ह्या अहवाला प्रमाण भारतीयांची सरासरी वर्सुकी येणावळ 60,972 रुपया. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. नामनेचे गोंयकार अणुशास्त्रज्ञ दोतोर अनिल काकोडकार भारताचे फुडले राष्ट्रपती जावचे म्हण मोठ्या प्रमाणात यत्न चल्ल्यात. हे खातीर फेसबुकार खासा मोहीम सुरू केल्या. हे खातीर वावुरपी सिटीजन्स फोरमाचो GCCIचो अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकाराक निमंत्रक नेमला. दोतोर काकोडकार राष्ट्रपती जाले जाल्यार डॉक्टर अब्दुल कलामा फाटल्यान राष्ट्रपती जावपी ते दुसरे अणुशास्त्रज्ञ थारतले. डॉक्टर अनिल काकोडकाराक राष्ट्रपती करचे ह्या मागणेक नेट मेळूंक लागला. डॉक्टर काकोडकारांच्या उमेदवारीक तेंको दिवपा खातीर फेसबुकाचेर मोहीम उगडल्या. डॉक्टर काकोडकारांक राष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवारी दिवची अशी विनवणी सिटीजन्स फोरम ऑफ इंडियान सगळ्या राजकीय पक्षांक केल्या, अशें फोरमचो निमंत्रक मंगिरीश पै रायकारान सांगले. This Citizens Forum of India, it is not only for Goa, it is for an entire country as whole, because we want to nominate him as a country's president. So right from Kashmir to Kanyakumari, we would like to request and appeal to those who are going to make a decision in this regard, especially the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and the legislative assemblies and councils which are going to vote and elect the person as the president. So we would like all these parties to come together, form a consensus and vote and elect Dr. Anil Kakodkar, who has made country proud. डॉक्टर काकोडकाराक उमेदवारी मेळची म्हूण बरेच लोक कामाक लागल्यात. त्या खातीर खासा वेबसायटय चालू करतले. We have also hosted a site, Support Dr. Kakodkar, on the net as well as on the social networking sites like Facebook and others. Shortly, Twitter will also come out with a page supporting Dr. Kakodkar. We have been getting hits from all across the country. If you see the page, you will find a lot of people logging in and liking the site. This goes a long way in supporting the statements that we have made. भारतीय अणु आयोग आणि भारतीय अणु ऊर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष आशिल्ल्या डॉक्टर काकोडकारांनी वैज्ञानिक वाठारात मोलादीक काम केलां. नामनेचे स्वातंत्र्य सैनिक आणि गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष स्वर्गस्थ पुरुषोत्तम काकोडकर हांचो चलो आशिल्ल्या डॉक्टर काकोडकारांचो जन्म मध्य प्रदेशात जालो. तांचें शिकप मुंबई जालां. डॉक्टर काकोडकाराक 1998 वर्सा पद्मश्री, 1999 वर्सा पद्मभूषण आणि 2009 वर्सा पद्मविभूषण मेळिल्ले. गोंय सरकारान तांकां गोमंत भूषण पुरस्कार दिल्लो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आणि चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.